नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या कार्यावळीत तुमच्या सगळ्याक येवकार. आमचे बरोबर असतात गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली फातोड्डेचे आमदार विजयबाब सरदेसाय. जेन्ना लॉकडाऊन सुरू जाल्लो तेन्ना आमी उलयल्ले. आज लॉकडाऊन अर्द जाला तेन्ना परत उलयतात. विजयबाब, वेलकम टू द शो. आणि सगळ्यात पहिली गजाल, किती दिसता हाफ वे थ्रू द लॉकडाऊन, व्हॉट इज युअर असेसमेंट? आज 15वो दीस नॅशनल लॉकडाऊनाचो. आमकां गोंयांत 18वो दीस. आज सकाळी 10:30 मेरेन वर्ल्डोमीटर म्हणटा की ऑलमोस्ट 14,32,000 people have been tested positive. Almost 1.4 million लोक पॉझिटिव्ह टेस्ट जाल्ले आहा. About 82,124, that's the exact figure, people who have died because of the coronavirus in the country, in the world. In India, it is 5,356 with 160 deaths. आमचे गोंयांत 7च पॉझिटिव्ह आहात आणि अजून मेरेन कोण भायर पडूंक ना. सो तशें पळोवपाक गेले जाल्यार बरें. पुणून इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च म्हणटा की इंडिया इज नॉट एंटर्ड इन टू द कम्युनिटी ट्रान्समिशन फेज. वी आर बिटवीन स्टेज 2 and 3. सो आता एक्सपर्ट्सांकूय खबर ना हे कोरोना व्हायरस म्हणटा ते केन्ना सोंपतले ते. पुणून वॅक्सिन जावपाक एक 12 ते 18 महिने म्हणल्यार वर्स ते 1.5 वर्स लागतलेच. हे सगळ्यांचो एक ताजेर युनॅनिमिटी आसा. सो म्हाका दिसता की एक्सटेंशन ऑफ द लॉकडाऊन इज appearing to be inevitable at the moment. Also, Goa cabinet has taken a decision to take it up to the 1st of May. आता म्हजे हातूंतल्यान अशें म्हाका दिसता की 2 इश्यूज येतात. 2 इश्यूज म्हणटा ते एक की सरकाराचो शॉर्ट टर्म आणि लॉंग टर्म एक्शन प्लॅन हो कोरोना व्हायरस कंटेन करपाक, म्हणल्यार हेल्थ रिस्पॉन्स हो कितें आसा अजून क्लॅरिटी जावपाची गरज आहा. आणि व्हॉट इज द एक्शन प्लॅन टू एड्रेस द सोशियो इकॉनॉमिक कोलॅटरल डॅमेज, म्हळ्यार इकॉनॉमिक एक्शन प्लॅन कितें आहा. सो हाजे खातीर गोवा फॉरवर्ड पार्टीन हांवें अशें खूब प्रेस कॉन्फरन्साक घेवन बी पयलीं म्हणिल्लें आहा की एक 2 pronged स्ट्रॅटेजी आमची आसूंक जाय. एक म्हणटा ती कोविड रिस्पॉन्स टीम म्हणून आसूं सरकारान घडोवंक जाय आशिल्ली to combat the pandemic. Basically, it is a multidisciplinary team headed by the chief secretary. And to implement PCR measures, like preventive, containment and remedial measures. सरकारान थोडे भशेन पळयलें जाल्यार हे आमचे एक्सेप्ट केल्ले आहा आनी एक स्टेट एक्झिक्युटिव्ह कमिटी म्हणून सीएसआच्या अंडर केल्ली आहा. पूण कालचें जें डिसिजन तांणी घेतलां हे बिलवारा मॉडेल कॉपी करून गोंया हाडून ते कळयलां. हाजेर अशें दिसता की सरकार पीस मिल अप्रोच घेता थ्रू दी स्टेट एक्झिक्युटिव्ह कमिटी. सरकाराक एक्सपर्ट नाका अशें दिसूंक लागना की ही जी मल्टी डिसिप्लिनरी कमिटी जी आहा ही एक्सपर्ट्सांची कमिटी आसूंक जाय आशिल्ली. केरळान कशी केल्या तशी आसूंक जाय आशिल्ली. ती सरकाराक नाका अशें दिसता. हे कित्याक नाका? एज एन ओपोजिशन लेजिस्लेटर माय ओनली वे ऑफ थिंकिंग इज मे बी that these experts will expose the government's failures to be prepared when it comes to health response, and second when it comes to the socio-economic response. हे प्रिपरेशन आमचे सरकाराचे ना हे एक्सपर्ट्स पॉइंट आउट करतले म्हणून सरकाराक हे नाका अशें दिसता अशें म्हजो सारांश हांव घेता. दुसरें म्हणल्यार आमी म्हणिल्लें एक कोविड फंड म्हणून करात. कोविड फंड म्हणल्यार चीफ मिनिस्टराचो फंड न्ही हो, और तो हे कोणते कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीचो फंड न्ही हो. हांव म्हणटालो केअर ऑफ द वल्नरेबल अँड इन डिस्ट्रेस म्हणून कोविड आमी ताजें एब्रिविएशन केलें. बेसिकली आज आमकां अशें दिसता की टुरिझम सेक्टर, काल विश्वजितान नॅशनल टीव्हीचेर वचून सांगलां की टुरिझम गोंयांत ह्या वर्सा खातीर तरी काबार ना. क्लियर कट हें म्हणिल्लें आहा तांणी. इन अ नटशेल ही इज ट्रायिंग टू से दीस. सो अशें जर आसा जाल्यार टुरिझम स्टेक होल्डरां खातीर गव्हर्नमेंट कितें पॅकेज दिता? कित्याक दॅट वॉज द बॅकबोन ऑफ अवर इकॉनॉमी. मायनिंग बंद जाल्यार मायनिंगाक पॅकेज दिली. टुरिझम स्टेक होल्डरां खातीर सरकाराचे मनाक येवजण कितें आहा ही सरकाराची क्लॅरिटी आसपाची गरज आहा. आनी फोकस शूड बी that we have to restart the economy without compromising on the public health. Public health compromise जायन आसतना we have to restart the economy. This should be the focus. आता आज आमी आयकलां की कॅबिनेटान मागलां की लॉकडाऊन इजिंग करपाचें पोस्टपोन करचें. कळ्ळें तुका न्ही? कसलें कॅबिनेट?
जे सेम कॅबिनेटाक 24 तारखेक जिल्हा परिषद इलेक्शन घडोवंक जाय आशिल्लें, हे कॅबिनेट आतां घेता ताका कोण सिरियसली घेतलो? सो हांव म्हणटा की ही जी एक्सपर्ट कमिटी जाय, ही एक्सपर्ट कमिटी आसूंक जाय टू डिसायड ऑन द स्ट्रॅटेजी फॉर इजिंग द लॉकडाऊन रिस्ट्रिक्शन्स. बिकॉज लॉकडाऊन आज जायच, पूण एक केन्ना तरी लॉकडाऊन सोंपतलो आनी ताजे खातीर एक स्ट्रॅटेजी जाय. जे केरळान केल्लें आहा आनी 6 तारखेक तांच्या सरकाराक एक रिपोर्ट केल्लो. तो रिपोर्ट तांचो कितें आहा? तांचो रिपोर्ट इज लायक अ फेज्ड अप्रोच फॉर द विड्रॉवल ऑफ द लॉकडाऊन. आणि तातूंत ते कमिटीन पद्मश्री आहात, बरे ब्युरोक्रेट्स आहात, जजीस आहात, बरे ॲडव्होकेट आहात, जर्नलिस्ट आहात, सगळे फिल्डांतले टॉप लोक आहात. गोंयांतूय टॉप लोक आसात. गोंयांत त्या लोकांक कित्याक घेनात तुमी? जे विजन 2030 म्हणटाले तांचे विजन आज हांगा कित्याक एप्लाय करना? दिस इज लायफ एंड डेथ. की रादर देन पॉलिटिशियन्स डिसाइडिंग द कोर्स ऑफ अ मेडिकल आणि इकॉनॉमिक एमर्जन्सी, let the expert advise the government on the health and economic emergency. Correct. So now I say that, गोंयांत हे कित्याक नाका? बिकॉज पॉलिटिशियनांचें काम सोंपलें. पॉलिटिशियनांनी लॉकडाऊन केलो, लोकांनी तांकां रिस्पेक्ट दिलो, लॉकडाऊन मानलो. आता फुडें ज्यो वस्तू आहा, यू शूड हँड इट ओवर टू द एक्सपर्ट्स. अदरवायज यू फायंड अ पीसमील अप्रोच एव्हरीवेअर. आता सरकार म्हणटा की टुरिझम बंद जातलो टील वॅक्सिन इज फाउंड. आता सरकाराक प्रायमरी सेक्टर ऑफ द इकॉनॉमी म्हणल्यार एग्रीकल्चर ओर मायनिंग. आज पयलीं टुरिझम येवचे पयलीं मायनिंग आसचे पयलीं आमी अग्रेरियन इकॉनॉमी आशिल्ली. सो एग्रीकल्चराक गोंयांत फुटहोल्ड आसा. हो एग्रीकल्चर तूं पडते हाडचेच पडटलें आमी, कित्याक फूड सस्टेनेबिलिटी आणि फूड इंडिपेंडन्स म्हणटा तें जर जाय. आमी आतां पळयलें की लॉकडावन जालो, बेळगांव जर बंद जालें जाल्यार हांगा रेट आमची खंयच्या खंय पावता. सो हे जर आमी राखतले, हे जर आमी फूड सस्टेनेबिलिटीन पांयार उबे रावतले जाल्यार एग्रीकल्चर जायच. एट द सेम टायम आमचे जर ट्रेजरीन कॅपिटल जाय जाल्यार आय थिंक दिस इज द बेस्ट टायम टू रिस्टार्ट मायनिंग. गव्हर्मेंट हॅज टू सिरियसली लुक एट रिस्टार्टिंग मायनिंग. आणि हे मायनिंग जर सुरवात जाली आणि ट्रेजरीन जर कॅपिटल आयलें जें आज रितें आहा, जाल्यार म्हाका दिसता टर्शरी सेक्टर म्हणल्यार IT म्हळ्यार रियल इस्टेट हाका सगळ्यांक आधार जावंक शकता. आणि जी IT नाही, एक गजाल म्हाका सांगात की टुरिझम आणि रियल इस्टेट आमचे सामके 3 व्हडले खांबे म्हळ्यार मायनिंग, टुरिझम आणि रियल इस्टेट. सो मायनिंग बंद आशिल्लें, पण आतां दिसता की बिकॉज इट इज प्रायमरी सेक्टर, मायनिंग स्टार्ट करप हो इट हॅज बिकम मोर अर्जंट देन द अर्जन्सी बिफोर. दुसरी गजाल तुमकां वील गो टू टुरिझम. रियल इस्टेटीचेर तुमकां कितें दिसता की रियल इस्टेट सेक्टर डॅमेज कंट्रोल करपा खातीर सरकारान कितें पावलां उबारची पडटलीं? ना, सरकारान एक म्हणल्यार दर्या मायनिंग सुरवात केली जाल्यार मायनिंग सुरवात केलें जाल्यार एक ट्रेजरीन तुज्या कितें पयसो आयलो. पयशे जेन्ना खेळूंक लागता तेन्ना इकॉनॉमीन कितें तरी हातभार एक पुश येता आनी रियल इस्टेटान इमिजिएटली दिश्टी पडटा. रियल इस्टेटूच न्ही, आज IT बस जी आमकां चुकल्या, जी बस आमी चुकून सगळी हैदराबाद, पुणा, मुंबय, बेंगलोर जी गेल्या, ती बस पसून आमच्यान परती घेवं येता. वी कॅन एक्चुअली catch the bus which we have missed in the past by making this adversity, this time of adversity into an opportunity. पण हाका त्या भशेन विजनरी लिडरशिप जाय आणि गायडन्स जाय एक्सपर्ट्सांची. मिनिस्टर्स आर नॉट एक्सपर्ट्स. आणि हे मिनिस्टर जे जाल्या ते रातया फुटून जे मिनिस्टर जाल्ले आहा ते मॉडेल हाडूंक शकना. तो बिलवारा मॉडेल तांणी जो हाडला तो मॉडेल काँग्रेसचो मॉडेल राजस्थानान केल्लो. काँग्रेसचे आमदार घेवन तुवें सरकार रातचो केलो. मॉडेलूय घेता बरोबर, ते मॉडेल हाडिल्ले पुरो मरे. अरे गोंयचो मॉडेल आसचो. गोंय ब्रँड गोवा हॅज गॉट अ करन्सी, ब्रँड गोवा सेल्स. सो आमी म्हाका दिसता एक चिंतपाक जाय, when it comes to the health response, we need to do major testing. जे काल अरविंद केजरीवालान हांगा दिल्ली करता म्हणला 5 Ts म्हणून, ते टेस्टिंग आमी भरमसाट प्रमाणात सुरवात करूंक जाय. जे कोरियान जालां, जे जर्मनीन जालां, आयसोलेट करूंक जाय जांकां जाला तांकां. एक पळोवंक जाय की मॉर्टेलिटी शूड बी रिड्यूस्ड. when the peak is reached, it should not exceed the ICU capacity. हो आमचो फोकस आसपाक जाय.
इंटेन्सिव्ह केअर युनिट ओव्हरवेल्म जावंक जायना एट द टाइम ऑफ पीक. हे जर झाले जाल्यार दिस इज एन एसिड टेस्ट फॉर अवर क्वॉलिटी ऑफ हेल्थ केअर, फॉर अवर स्टँडर्ड ऑफ गव्हर्नन्स एज वेल एज फॉर सोशल कॅपिटल. हाजे एक अशें कन्सेप्ट आसता की एनी ऑफ दीस ट्रायपॉड इज वीक देन इट गेट्स एक्सपोज्ड. आज सरकार एक्सपोज जायत आहा. I am not using this coronavirus pandemic as a political opportunity to score points. What I am suggesting is not that you take me into confidence, but get experts on board. Experts who can actually chart a new course and make this adversity into an opportunity. Into a time where we can. एक गजाल म्हाका सांगात, सगळ्यांत चड हिट जातले ती टुरिझम इंडस्ट्री. टुरिझम इंडस्ट्री खातीर पॅकेज बिकेज म्हणटा त्यो गजाली एक जाली. जे स्टेटी कडेन पयसो आसपाक जाय पॅकेज दितलो जाल्यार त्या खातीर तुम्ही म्हणटा तशें मायनिंग स्टार्ट जावपाक जाय. त्या खातीर मागीर रियल इस्टेटीक चालना मेळपाक जाय. सो ह्यो आमगे खुबश्यो सामक्यो सद्या जर तरची गजाली आहात बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन टू अ सिच्युएशन. अशी परिस्थिती भितर टुरिझम फेज वायज कंट्रोल करपा खातीर कितें सरकारा कडेन प्लॅन आसपाक जाय की टुरिझमाची कंट्रोल जावपाक, डॅमेज कंट्रोल. पयलीं म्हणल्यार लोकांक सेक्युरिटी आसपाक जाय येवपाक. खंयचोय टुरिस्ट जर गोंया येतलो ताका दिसपाक जाय आपल्या घरा परस गोंय सेफ. सो गोंय सेफ म्हळ्यार कितें, रातचे पुलीस भोंवता ते गोंय न्ही. गोंयकार नॉन वायलंट ऑर हॉस्पिटेबल हे सेफ्टी न्ही. गोंय सेफ म्हळ्यार वेन इट कम्स टू द पॅन्डेमिक कोरोना व्हायरस वी हॅव टेकन सेफगार्ड्स. सेफगार्ड ओनली सेफगार्ड कॅन बी टेस्टिंग. केरळान तांणी अशें एक किओस्क केल्लें आहा जे किओस्कान तुज्यान येवन टेस्ट करूं येता. सो बेसिकली तूं येतना टुरिस्टाक टेस्ट करता. गोंयकार आसा ते टेस्ट जाल्ले आहा. व्हडलो इश्यू न्ही. गोंयची हे पॉप्युलेशन तितलें ना. आज पयले तुज्यान जे मनीस 7 जाण पॉझिटिव्ह जाल्या तांचे घराकडचे आनी तांचे जागेच हॉटस्पॉट्स अशें म्हणून धरून थंयच टेस्टिंग फोकस करूं येता. पूण टिचरांक धाडून न्ही. फाल्यां टिचराक जर धाडून टेस्ट केलें आनी टिचर जर इस्कॉलांत भुरग्यांक घेवन लायली जाल्यार टीचर विल बिकम द पर्सन हू इज द ट्रान्समिटर, सुपर ट्रान्समिटर. हे जावंक जायना म्हणून सरकारान हाजेर विचार करूंक जाय. गोंय कॅन इज मॅनेजेबल. वी हॅव अ पॉप्युलेशन, वी हॅव अ गोंयकार आमचे कोऑपरेटीव सरकारा कडेन समजूंक शकतात आनी हे समजदार गोंयकारांक मॅनेज करपाक एक बरी लिडरशीप जाय. आज ती जर लिडरशीप आमकां दिश्टी पडली वी कॅनॉट बी कॉन्टेक्ट. पळय आज अशें जाल्लें आहा की सरकाराचें डिसिजन म्हणटा कितें ते कळपाक तुका पसून 2दा विचार करचो पडटलो. कित्याक एक डिसिजन तूं डिक्लेअर करता एक हेडलायन म्हणून ओ एक ब्रेकिंग न्यूज म्हणून, फाल्यां ताची क्लॅरिफिकेशन भलतेंच जाता which contradicts your yesterday's breaking news. So अशें it is become a riddle. When the government's decisions are become so difficult to decipher, that means there is something seriously wrong. So I feel that the government should accept that this is a very extraordinary moment and you need extraordinary measures. You have to think out of the box. First thing that we have to do is solid testing. Health minister may be doing a good job, but health minister should not focus about section 144. He should focus about testing, only testing. Testing आपण कितने करतलो आणि कशें आपण कोरियेच्यान टेस्टिंग किट हाडा मरे. जे कोरियान केला ते गोंयान कित्याक जायना. आनी आज म्हाका अशें दिसता हे जर आयचे गोंयचे सरकारान खरें जर दाखयलें की आमी कोरोना कंटेनमेंट केला आनी सेफ केला म्हणून जाल्यार वी विल हॅव अचीव्ड what the Bahamas did not achieve, or what Miami did not achieve, or what all Italy and south of France did not achieve. So we could actually make India proud. पूण तें करपाक फाल्यां मोदी म्हणूंक शकता मोदीन तुमकां दिला कितें कोरोना व्हायरसाक झगडूपाक फायट करपाक 6 कोटी रुपया दिल्या. बीजेपीचो सरकार असून तुमकां चणे दिता. हाजेरूच दिसता की तुमकां थंय कांय इज नॉट टेकिंग गोवा सिरियसली एट ऑल. आमकां दिशिल्लें फक्त म्हादयचेरूच तो सिरियस घेना म्हणून. आज एक्सपोज जाल्ले आहा की तो इवन कोरोना व्हायरसाचेर गोंयाक सिरियस घेना. नाल्यार गोंयचे सी पॅरर थंय कित्याक जिखून पडल्या. आज कोचिनाक 65 गोंयकार जिखलेले आहा. एक बोट कोचीन पावल्या केरळान ते गोंयकारांक हांगा हाडूंक हांगच्यान जायना. मुंबयक 90 गोंयकार बसल्यात थंय एक मॉरिशन शिपीचेर. ही हांव सांगता ती पयली शीप तुका माल्टाची शीप. कित्या खातीर हे खेळटात आनी लॉकडावन जावन डिसिजन घेतलें म्हणटा तें भावना. त्या मनशाक तांकां इन्फेक्शन जातलें.
डिसिजन जाय ते आज. Lockdown is only for containment. Lockdown is not stopping the virus. Lockdown If is this not virus cure. doesn't across, yes, to prepare our critical infrastructure. This is our time. So the health minister, I think, should focus. The government should actually reappropriate budgets. आज जे सोनिया गांधी म्हणला की ऍडव्हर्टिजमेंट कमी करा म्हणते, आय सपोर्ट हर थिंग. कित्याक खातीर तुमकां ऍडव्हर्टिजमेंट आनी कितें उरलां? नो अदर डिपार्टमेंट इज इम्पॉर्टंट अदर देन हेल्थ टुडे. हेल्थ अँड मेकिंग पीपल सोशल वेलफेअर आणि लेबर आज जे रस्त्यार लोक आहात तांकां आमी आदार करपाक जाय. हे करपा खातीर सरकारान अप्रोच घेतना एक्सपर्ट्सांक घेवंक जाय, हे म्हजें मत. सरकार एक्सपर्ट्सांक घेना, हातून एक कितें तरी तांचो वेस्टेड इंटरेस्ट आहा असो म्हाका दिसता. Thanks a lot for talking to us. म्हाका दिसता important. We'll keep talking because आमी जशें म्हणत तशें in these times the only thing that is important is this exchange of ideas, and together we should chart a way ahead. So thanks a lot for talking to us. Let's keep talking. Let's keep exchanging ideas. Time काढलो आमचे खातीर. Thanks a lot. पळयत रावत prudent. नमस्कार.